रेवोड्या ग्रामसभेत लाईट ट्रिप जाता म्हण थळाव्यांनी इश्यू काढलो. सरपंच म्हणटा विषय सोडवपाक यत्न चल्ल्यात. डिवाइड केलो तेंका किती सारकी तो वर्गो ट्रान्सफॉर्मर आमकां नेवो घातलो. नेवो घालून आतां तेचे कनेक्शनां तीच आहा. डिपार्टमेंट तूं आतां हो इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटचो ऑफिसर तेका तो कायद्यान पेपर आसा तो जितलो. तेका कोण हाडूंक शकना तो 100% जितलो. पंचायतीन हेजेर एक्शन कितें घेतला? वॉर्ड मेंबरान एक्शन कितें घेतला? बाकीच्या मेंबरांनी कितें एक्शन घेतलें? आमकां मात तरी चिंता परकेचो व्हाळ हब जावपाचो आहा. देईचो नंबर देईचो नंबर म्हाका दी. हांव देई फोन करता. तेका हाडूंक जाय मॅडम पळय तो देई येना. तेका हाडूंक जाय. सुकूर ग्रामसभेत एक राष्ट्र एक वेंचणूक धोरणाक तेको हेर विशयांचेर चर्चा जाली. अंडरग्राउंड केबल ते इश्यू जे आमी तांकां प्रॉमीस केले की आमी तुमचे प्रॉब्लेम सॉल्व करता म्हणून. आनी तशेंच आनी एक आमी रेजोल्युशन घेतला ग्रामसभेन की 1 नेशन 1 इलेक्शन हे रेजोल्युशन आमी पास करून घेतला ग्रामसभेन आयचे. राना खात्याच्या गेटीच्या इश्यू वेल्यान खोतीगांव ग्रामसभा बरीच तापली. तेज्या वेळाचेर तुमी फॉरेस्टा कडेन डिस्कशन करून कितें इन्वेस्टिगेशन काडलें तांकां विचारलें बाबा तुमी गजानन त्या बैठकीक आशिल्लो हांव आशिल्लो आनी त्या बैठकीक अंकित कुमार आशिल्लो आनी अंकित कुमारान जे आसा न्ही हाजें पूर्ण एक्सप्लेनेशन जें आसा न्ही म्हणजे कंप्लेनर आसा तांचे समोर दिल्लें आसा. आनी हांवूय त्या बायकेक ज्या दिसा आवाज केलो त्या दिसा म्हाका सरपंचान फोन केलो म्हणून हांव सायडीन केल्लो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.